गोयच्या विजय मरायन शिपयार्डान तयार केल्ल्या 30 कॅटामरायन बोट थिमाविशीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हिरवो वांटो दाखयलो। ही बोट मालदीवच्या पर्यावरण, हवामान बदल आनी तंत्रज्ञान मंत्रालया खातीर तयार केल्लेशें कळटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया आनी मेक इन गोवा ह्या संकल्पने खाला तयार केल्ली ही बोट गोंयां खातीर खूब म्हत्वाची बाब आसा अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। सरकारानुसार आयची गजाल ही खूप व्हडली गजाल आसा। विजय मरीन शिप बिल्डिंग हांच्यांनी आयची जी कॅटामरायन 30 मीटर्स बोट जी आज हँडओवर मालदीव गव्हर्मेंटा खातीर केली, त्या खातीर विजय मरीन हांचे हांव बाब सूरज आनी ताच्या एंटायर टिमीचे खूब खूब अभिनंदन करता। आनी अशा पद्दतीची रिसर्च ओरिएंटेड बोट आनी ती बी मालदीव गव्हर्मेंटा खातीर करप ही गोंयच्यानुसार आमकां खूब म्हत्वाची गजाल। आणि मेक इन इंडिया मेक इन गोवा ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल ही बोट तेंच्यांनी आमच्या रासय सर्किलार त्यांच्या शिपयार्डात तयार करप। IIT खडगपूर यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल विजय मरीन अशा पद्दतीच्यो शिप्स हांगासर तयार करता। आणि हांवें पळयल्या उपरांत दिसून आयलें की ताजेर नॉट ओन्ली फॉर टू स्टे द सायंटिस्ट बट जो रिसर्च करपाक जाय ताच्या खातीर ड्राय लॅब आसतले, बाकीचे सगळ्यो रिसर्च ओरिएंटेड बाकीचे सगळे लॅब तेंच्यांनी तितूर फॅसिलिटीज ताका त्या शिपाचेर अवेलेबल करून दिल्या। आणि मालदीव गव्हर्मेंटाक आज तेंच्यांनी हँडओवर केली, तर ती विजय मरीन आनी बाब सुरेश हाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता। कोकण मरीटायम क्लस्टर हांगासर फॉर्म जाल्या उपरांत विजय मरीन आनी बाकीचे सगळे जाण जे शिप इंडस्ट्रीज आसा हे वेगवेगळ्या हाच्या खातीर शिप बिल्डिंगान काम करीत आसता। विजय मरीना कडेन बाकीच्या इंटरनॅशनल गव्हर्मेंटा खातीर इवन द स्टेट गव्हर्मेंटा खातीर आतां जे रिसेंटली प्रोजेक्ट विथ द केरला स्टेट गव्हर्मेंट वी हॅव डन फॉर नाव यू आर डुईंग फॉर इंडिया टू सेशल्स कंटेनर शिप यू आर मॅन्युफॅक्चरिंग रायट। तर ती वेगवेगळ्या गव्हर्मेंटाक स्टेट गव्हर्मेंट आनी इंटरनॅशनल गव्हर्मेंट हाच्या खातीर ते काम करीत आसा, त्या खातीर तेंचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता।